ऑडिबल असणं माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी. हरे कृष्ण. सर्वप्रथम जाऊन विनय माताजी का नमस्कार धन्यवाद की इतले लायक आमगे इंट्रोडक्शन दिवन सोडले. थँक्यू सो मच माताजी. तिशीची भारती पै माताजी यांनी पुरा रिसायटन सांग धन्यवाद. तुम्ही प्रति पटी येताची इतली चंद कोण रिसाइट करताची एक एक पटी मक्का मिगेल वेरलज्जी करता मक्का प्रोनंसिएशन समे ना जाल्यार आमगेल रिसाइटर्स इतले चंद कोण रिसाइट करता की खुशी जात पळोवन. धन्यवाद सगळ्याके. सो आयची टॉपिक द बॉडी इज द चॅरिट ऑफ द बॉडी म्हणून. सो ऍक्च्युली हांतू तुमकां गोत्तशिलेची कसले नवे म्हणना बट एक चॅरियटा थ्रू एक एनालॉजी दिवन आमकां अंडरस्टँड करूक मस्ती सुलभ जाता. आणि हे सुमार शास्त्रांत हे कोट जाला चॅरियटा एनालॉजी आस पळय. कथा उपनिषदा आस श्रीमद भागवतमांत आस आनी मस्ती हांतू असच्या पुरो म्हाका ताजें नॉलेज ना बट मस्ती हांतू रेफरन्स दिला ह्या विशयांत. सो इथे ते एनालॉजी इम्पॉर्टंट इथे आम्ही अर्थ करू की हाजे निमती सुलभ जाता म्हणून ते आम्ही पळया. लास्ट क्लासान तो डॉक्टर नळिनीन ऑलरेडी या पुरा एस्पेक्ट्स ऍक्च्युली कव्हर केला. भारी चंद कोणतानी घेतलेलं असं आणि माइंड कंट्रोल अरे सुमार विषय त्यांनी सांगला ऍक्च्युली. आज हांव प्रयत्न करता ह्या टॉपिकार ಸ್ವಲ್ಪ चिमिगेल अल्पबुद्धी कितलं म्हाका एलाव करता की ते तितले हांव प्रयत्न करता तुमकां सगळ्याक सांगूक. सो स्क्रीन शेअर करता असं. सो हांव आतां अल्पबुद्धी म्हणून सांगील तुमकां. तूं कितले की पटी सांगून दिता प्रतिपटी हांव विसरून वता. सो केन्नाय सांगचें लागीं बैस एक पटी शूर जावो मागीर तूं खंय जावं की वस म्हणचें. सो दॅट इज ह्युमन लाईफ कलियुगा दोष म्हणायची आपणाले बुद्धी दोष म्हणायची हुडगा सुवर्ण. सो द चॅरियट ऑफ द बॉडी कसं लिहे चॅरियट ऑफ द बॉडी म्हणल्यार कसं लियर तूं कसं लायक या शरीराक एक रथाचे एक समान एक आमकां एक एग्जाम्पल दिता आसाची कसं लायक इत्या म्हणून आमी पळया. आय होप माताजी स्क्रीन दिसता असं क्लियर अस म्हणून दिसता लेखता हांव. हरी बोल दिसता माताजी. सो आता तुम्ही पळयल्या रे कृष्ण अर्जुनाले सारथी जावन आशिल्लो आणि 5 हॉर्सेस आशिल्लींची. सो त्याची एनालॉजी आम्ही घेऊया. सो हांगा तुम्ही पळयता आसाची की 5 घोड आसाची एक ड्रायव्हर आसा चलयतलो आणि तागेले हाता लगाम आसा. हिंदीन तू लगाम म्हणचे आमचे गेल्या कसं म्हणचे म्हणून म्हाका गोत ना. सो हांव लगाम म्हणून यूज करता आसा. ते ड्रायव्हर त्या लगामान ते 5 घोड्यांक कंट्रोल करू पळयता आसा. आणि मागशी कोण बसला पॅसेंजर अर्जुन इक्वलंट टू अस आमगेले सेम परिस्थिती. हे 5 घोडे म्हणल्यार कसं जाल्यार आमगेले इंद्रिय सेन्सस 5 इंद्रिय पळय आमगेले ते 5 इंद्रिय हे 5 घोडे. लगाम कसं म्हणल्यार आमगेले मन. ड्रायव्हर कोण आमगेले
बुद्धी आणि ते रेन्स असतं ते लगाम असं कसं आमगेल मन म्हणल्यार बुद्धी ड्रायव्हर आणि मागशी बशियलो सोल कॉन्शियसनेस म्हणून येतो. सो दॅट इज द चॅरियट. 5 घोडे विच आर इक्वलंट टू अवर सेन्सेस. ते लगाम आशिल्ले, रेन्स आशिल्ले, मन, चालक सारथी आशिल्ले कोण आमगेल इंटेलिजन्स आणि मागशी बशिल्ली कॉन्शियसनेस आत्मज्ञाची दोन्ही जाता. दॅट इज द चॅरियट ऑफ द बॉडी. सो हे श्लोक खंय आशिल्ले म्हणून आम्ही पळया म्हळ्यार खंय हाजी कोट जाल्ला म्हणून. सो आम्ही हे श्रीमद भागवत मादुकून हे श्लोक आम्ही घेतसची हांव सांगिल्ले प्रकार पळय हांव फुडें कसं सांगला कथा उपनिषदांतूय सेम श्लोक न्ही सेम अर्थाचे श्लोक आसा. बट आजीक आम्ही श्रीमद भागवत मादुकून कोट करतासची. एक सेकंड. आहु शरीरं रथम् इन्द्रियाणि हयानभीषुन्मन इन्द्रियेशम् वर्तमानि मात्र दिशानां च सूतं सात्वं बृहद्बन्धुरूपम् ईश सृष्टम्. आपास एक पटी सांगता साम. आहु शरीरं रथम् इन्द्रियाणि हयानभीषुन्मन इन्द्रियेशम् वर्तमानि मात्र दिशानां च सूतं सात्वं बृहद्बांधुरूपम ईश सृष्टम. कोणी रिसाइट करूक प्रयत्न करतावे हे श्लोक स्क्रीनार आसा दिसता सर. सो कोणा जाय की रिसाइट कोर येता. मस्ती काय डिफिकल्ट वर्ड्स येना. ट्राई करवे माताजी. श्योर श्योर हरी बोल. अहो शरीरं रथम् इन्द्रियाणि हयन् अभिषुन्मन इन्द्रियेशं वर्तमानि मात्र दिशनां च सूतं सत्वं बृहद्बन्धुरम् ईश सृष्टम्. हरे कृष्ण माताजी. हरी बोल माताजी हरी बोल. आणि कोणी प्रयत्न करतावे. हरे कृष्ण. हरी बोल. आहु शरीरं रथमिन्द्रियाणि हयानभिषून् मन इन्द्रियेशं वर्तमानि मात्रा दृशणां च सूतं सत्वं बृहद्बन्धुरम् ईश षष्टम्. हरे कृष्ण. हरी बोल हरी बोल. कोणी ट्रान्सलेशन वजितावे. हरी बोल. स्वाती माताजी. Transcendentalists who are advanced in knowledge compare the body, which is made by the order of the Supreme Personality of Godhead, to a chariot. The senses are like the horses, the mind, the master of the senses, is like the reins. The objects of the senses are the destinations. Intelligence is the chariot driver, and consciousness, which spreads throughout the body, is the cause of bondage in this material world. हरी बोल. थँक्यू माताजी. सो मस्ती इजी श्लोक आहे. फस्ट सांगले आणि तो ट्रान्सलेशन आणि तुमका अर्थ जावन असता. ऍक्च्युली कसं जातं ना आमगेले मस्ती डिझायर्स असताची इच्छा असताची. सो त्या इच्छा कसं असतं की त्या सेन्सस त्याची या जगत्यांत सोदूच्याक प्रयत्न करता. लाईक एक जनाक गॅजेट्सा मस्ती इंटरेस्ट असता. सो ते सेन्सर्स पळय तेच दिता. हा मार्केटाक कसं नवं आयले कसं फीचर्स. एक जनाक रांदप करची मस्त इंटरेस्ट असता. सो तांणी विंगड चॅनल्स मोबायलान तू टीव्हीन तू पुरा खंयचे कुकिंग चॅनल असते की तांतू पळोवन तांणी रेसिपीज पळयताची. त्या रेसिपीजा खातीर कसं सामान जावं की ते घेवन येताची ते एक्सपेरिमेंट करताची. सो आमगेले शरिरांत कसं लस्ट कसं डिझायर्स की त्याच प्रकाराची हे सेन्सस पळय
एकडे तेकडे धांवतं राबता. आणि मनाल काम ऍक्च्युली कसं असतं, सेन्सचा कंट्रोल कोण हाडका राब धांव नका म्हूण. बट मन आमगेल कंट्रोल ना जाल्यार ते सेन्सस आवट तेवे एकडे तेकडे तेवे धांवतं राबता. सो अल्टिमेटली आमगेल फुल एक रुटीन एक अपसेट जावन वता. कसं आमी कोरकाशील कसल्याक आयिल्ल्यांचे आमी हे जगत्याक म्हणून आमी विसोन वचून ते आमकां इंद्रिय आमकां खंय तांडून वताच की पळय तशी आमी तांडीत वताचे आमी ताजे मागशी वताचे आमी. सो स्टार्टिंग पॉइंट कसं जालें ऍक्च्युली इंद्रिय न्ही, स्टार्टिंग पॉइंट आर अवर डिझायर्स. हे शरीर आशिल्ल आमगेले लस्ट आमगे डिझायर्स पळय ताजे निमती हे सेन्सस ऍक्टिवेट जाता. आजकाल मॉडर्न लँग्वेज सांगल्यार ऍक्टिवेट ताजे निमती जावचे. सो हे हॉर्सस आमगेले सेन्ससा प्रकार आसाचे सेन्ससा म्हणजे. सो इमॅजिन कराची की त्या रथाक लगाम ना आनी शी घोड्यांक सोंड सोडला. सो 5 दिकान वताचे ते रथ खंयकी वचका आशिल्ले खंयकी पावता म्हळ्यार ते तांगेले सेन्ससाचे युद्ध जाता वता. म्हळ्यार हॉर्ससाचे युद्ध जाता. एक सांगता हांगा वच्चा एक सांगता ताय वच्चा आनी पुरा ते रथ अशी हालता राबतले. करेक्ट. ते लगाम ना जाल्यार ते घोडे खंय एकडे तेकडे धांवता राबता. तशीची आमगेल इंद्रियाक आमी स्वल्पपुणी कंट्रोल करनी जाल्यार कसं जाता ते आमकां विंगड दिशांत व्हरता. आमगेल मेन ऑब्जेक्टिव्ह हे मानव शरीर घेवन आमी जन्म घेतिल्ले आशिल्ले ऑब्जेक्टिव्ह विसोन वता. तशी ते लगाम आस पळय दॅट इज इक्वलंट टू अवर मायंड. सो ते लगामान ऍक्च्युली त्या घोड्यांक कंट्रोल कोरता. कशी कंट्रोल कोरता मस्ती टाईट धरूनच मस्ती टाईट धरल्यार घोड कशें वताले मस्ती लूज सोडूनच. लूज सोडल्यार कसं जाता ओटू मागे केओस जाता खंय वचका म्हूण कळना घोड्यांक. तशीची मनान इंद्रियाक करेक्ट फोर्स दिवन ते करेक्ट हाडका आपल्या लागी. मस्ती लूज सोडूनच मस्ती टाईट दवरूनच. इतले इंडिपेंडन्स दिवका की हा अशी तशी वचका बट तुमगेल डेस्टिनेशन कसं तुमगेल डायरेक्शन विसरून वचानच. एट द सेम टाइम तो ड्रायव्हर आस पळय तो सारथी आस पळय ताका गोतसका खंय वचका कशी वचुका आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट कितले प्रेशर घालेत त्या लगामान तूं म्हणून तेवे ताका गोतसका. एज आय टोल्ड मस्ती लूज नाही मस्ती टाईट नाही करेक्ट प्रेशर दवरका आनी ताजे फुडें ताका गोतसका की हा म्हगेलें डेस्टिनेशन कसलें. अगर खंय वचुका म्हूण सारथीक मागशी बशील पॅसेंजराक सारथीन सारथीक सांगनी जाल्यार खंय वचका म्हणून तो खंय म्हूण वतलो. सो ताका गोतसका की हा खंय वचका आनी ते खंय वचुका म्हूण गोत आसताची वाट कशी आसा खंय दुखून वचयत त्या गोतसका. लायक GPS आसा प्रत्येकांतू गुगल मॅप्स आसा GPS आसा सकड आसा बट GPS वाजूचे आस पळय तेवे एक आर्ट ते सगळ्याक येना. मिगेल म्हणजे मनशाक मॅप दिवन GPS दिवन वर म्हळ्यार आमी खंयकी वचशील खंयकी पावताची. सो ऍक्च्युली फुडें हांव एक फ्लॅटार राबता आशिल्ली. फ्लॅटार राबतना मंगळुरा कोण आयडेंटिफाय करताच की त्या TMA पळय कन्व्हेन्शन हॉल ताजे लागींची फ्लॅट आशिल्ली ताजे मागशी फ्लॅट आशिल्ले थंय राबता आशिल्ली. सो एक दीस आमगेले घरकट गेस्ट येता आशिल्लींची. गेस्ट येता बलराम देशा दुखून येता आशिल्ली आनी तांकां लोकेशन आनी पेटोवंक दिला. आतां पुरो कोणी येता म्हणले कुर्ले लोकेशन पेटोवंक दिवचें. सो ते लोकेशन पळयत तसोची आनी सांगलें वी आर व्हेरी नियर बाय माताजी वी आर व्हेरी नियर बाय. सो ओके यू आर नियर बाय खंय आसा तुमी म्हळ्यार अर्द घंटे दुखून हांव बाल्कनी राबून पळयत आसा. सो आमी TMA पाई लागीं आसाची. TMA पाई लागीं एम्पायर मॉल आसा दोन्ही मध्ये एक रोड येता त्या रोड घेयाची आनी येयाची. ना हांगा विंगड एक वाट दाखयता आसा आमी त्या वाटे सोदीत आसा. सांगलें ना विंगड वाट ना तुमी ह्याच वाटेन येवका. सो तांणी एक 4-5 पटी सर्कल काडले म्हळ्यार ते रोड डिवायडर आसा पुरा एंड ऑफ द रोड वचुका येवका. फायनली त्यांनी एक्सेप्ट केली की हा हांव सांगचे करेक्ट म्हणून त्या रोडार दुखून आयलीं तांणी. सो
रिलाय केलें जीपीएस बट एक पटी कसं जाता तसं जीपीएस जो गूगल मॅप कसं करता की खंयची अज्जा कालाची रोड दाखयता त्या रोडार ऑलरेडी टीएमए पै येऊन जाला कन्वेंशन सेंटर येऊन जाला त्या रोड खंयची गेला आता नांती ना ते सो त्यांनी रोड पळोवन थंय थंय घुमता सच्ची त्या रोड घेतल्यार डायरेक्ट आमगे फ्लॅटा मुखार येता म्हणून सो इट्स लायक दॅट खंय वताची डेस्टिनेशन एक पटी कळताची कसं वाट म्हणून क्लियर कट कळका ना जाल्यार कोणा लेगी निमगू का कोणाला ते निमगुचे ते आम्ही मुखार सुनो पळया मुखार वचू मागशी बशील मनीस पळ पॅसेंजर कोण आसा कॉन्शियसनेस म्हणाची आत्म म्हणाची ताका क्लियर कट कळका की हा म्हाका खंय वचू का मे बी रूट गोतशीच ना ड्रायव्हरा कळो पुरो रूट खंयचे म्हणून बट एटलिस्ट डेस्टिनेशन कसं जाल्यार म्हूण क्लियर आसूं का न्हय जाल्यार भारी कश्ट आसा सो ऍक्च्युली आतां केओस आमगे जिवनात कसं जावचें म्हळ्यार आमकां गोत्तू ना आमगेले मानव शरीर आम्ही कसले घेतला आमगेले डेस्टिनेशन कसं आसतं आम्ही कसं कोरका ऍक्च्युली हे जीवन आमके मस्ती प्रेशियस मनुष्य जीवन मेळ्ळा आज कसं डेस्टिनेशन म्हूण आमकां गोतना ते केवस जावचे तशी इत म्हळ्यार आमी इंद्रिय तृप्तीन वचची कशी खुश करचे आमी तांतू वचची आमगेली इंद्रिया कशी खुश करची म्हणून तांतू वचची आमगेले ते मेजर आमगेले डेस्टिनेशन आस पळय ते आमी विसरून गेल्यांची ना आम्ही कोणाकय निमगिताची ना कोणाले मार्गदर्शन घेताची सो ते केव स्टार्ट जावचे थंय दवरली सो एक क्लासांत पळय एक मिस्टिफ मेकर असता केन्नाय बट एक पटी मास्टर माइंड तोच असता बट व्हेरी रेअरली मास्टर माइंड तो असता मास्टर माइंड बशिल्ले आनी कोणकी असता ताका गोतस की यो पळय यो चेल्लो मिस्टिफ मेकर तागेल कारण आमी कसले पुणी उपद्रव दिवया क्लासांत म्हणून युजली तशी असता सो तशीची आमगेले विंगड विंगड डिझायर्स आस पळय त्या डिझायर्स सेन्स करून आमगेले इंद्रिय आस पळय ते मिस्टिफ मेकर जाता ते डिफरंट नमुने आमकां उपद्रव दिता कसले म्हणजे आमकां विंगड विंगड आकर्षणे दाखयता की हेवे आसा तेवे आसा हे आनीकय लायक आसा सो ते आमी ताजे वयर अट्रॅक्ट जावन मुखार वताचे मुखार 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 वताचे बट इज दॅट रायट नो इट्स नॉट ऑलवेज रायट सो आमगेले सेन्ससाक आमी ट्रेन करपा पडटा कसं पळोवका कसं खावका कसं आयकुका कसं फील करका ते पुरा आमी सेन्ससाक ट्रेन करपा पडटा आनी हे ट्रेनिंग सेशन आस पळय एक दीस 2 दीस 1 वर्ष नाही एक पटी जन्म जन्म लागता आमगेले सेन्ससाक कंट्रोल करूक इता म्हळ्यार फर्स्ट आमगेले डिझायर्स आमी कंट्रोला हाडका सो एक्चुअली ये पैरेलली चलता रखता when senses are fully in control desires थई कंट्रोल जावन वता when desires are in control senses अपने आप हगुर 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 ते कंट्रोल जाता वता सो हे आमगेले सेन्सेसाक एक वाट दाखोवन दिवका एक डायरेक्शन दाखोवन दिवका ही डायरेक्शन कशी दाखोवचे कोण दिता ते डायरेक्शन हे आमी मुखारसून पळय कशी हे घोड्यांक आमी लगामा थ्रू कंट्रोल करता पळय तशीची आमगेले इंद्रियाक मनान कंट्रोल करता एक व्हेरी फेमस श्लोक आसा ऋषिकेशेन ऋषिकेश सेवनम ऋषिकेन म्हळ्यार आमगेले इंद्रिय ऋषिकेश म्हळ्यार कोण मास्टर ऑफ द सेन्सेस श्री कृष्ण तांकां मास्टर ऑफ द सेन्सेस तांणी म्हणून ताचे खातीर तांकां नांव मेळ्ळां ऋषिकेशा म्हणून ह्या ऋषिकेशेन ऋषिकेश सेव करता आमी ह्या सेन्सेसान आमी देवाले सेव करता तेदना ऑटोमॅटिकली सगळी कंट्रोला येता सो ते कशी कंट्रोल करचे आमगेले मनान आमगेले इंद्रियाक कंट्रोल करून आनी आमगेले इंद्रियाक देवाले सेवेक आमी केदन लागयता की तेदना सगळी बॅलन्स जाता येता senses should be used to serve the master of the senses Rishikesha
And for this, mind has to rein the senses. But प्रश्न अगेन येता, कशी आम्ही त्या माइंड आम्ही कंट्रोल करचे म्हणून. इत म्हळ्यार अर्जुनाने सांगला ना, कृष्णा हांवें आय कॅन कंट्रोल द विंड बट नॉट माय माइंड म्हणून सांगता. मस्ती पुरा हांव कोर येता, हांव मस्ती प्रभावशाली, हांव गुणशाली, हांव सकड वय, जाल्यार म्हगेल मना वयर कंट्रोल ना म्हणून सांगता. सो हे मन कशें कंट्रोल करचें. सो एक्चुअली हे हांव जस्ट कॉपी केला, पूण हांव सेशन एक घेतलेलें आसा पॉवर ऑफ द मायंड म्हणून. तातूंत एक्रोनीम दिल्लेलें मायंडाचें. सो थंय दुखून हांव हे कॉपी करता आसा. मायंड तो एम कसले केन्नाय मिनिंगफुल एंगेजमेंट्स दिवका आपण्याक. मिनिंगफुल एंगेजमेंट्स कसं जाता, जॉब करायची, रीडिंग करायची. रीडिंग कसं म्हळ्यार काणे बूक न्ही न्ही, म्हाकाय मस्ती इंट्रस्ट आशिल्ली काणे बुकाचो. आतां एक एक पाटी ना हांव ओपन करून वाजिता, हांगा दिसता यो कसले हे वाजीत आशिल्ली, इट्स ऑल ट्रॅश म्हूण दिसता आतां. नाजाल्यार दिसा एक एक बूक तर वाजिलेले आसा. सो आतां त्या काण पळयता ना, यो कसले कशी टायम वेस्ट करता आशिल्ले बा, कसं हसिला तूं म्हणून. त्याच काणी, त्याच हिरो, त्याच हिरोईन, तांणी एक दुसऱ्या लाग घेताची, झगडो जाता, मागीर वापस तांणी रियलायज करताची म्हूण आतां दिसता. तेतून भारी इंट्रस्ट आशिल्लें. सो मिनिंगफुल एंगेजमेंट्स दिवका मायंडाक. सो हियर चॅन्ट, एसोसिएट विथ गुड पीपल. केन्नाय आमगेले संघान मस्ती फरक पडता. सो हांव फुडें मस्तीपटी सांगला की कोणाक ते शॉपिंगाचे एडिक्शन आसता की तांगे लोटू चमकल्यार तुमकां एक एडिक्शन जाता. कोणा भोंवची एक पिशी आसता की तांगे लोटू चमकल्यार तुमकांय भोंवची पिशी लागता. सो एक्चुअली आय वॉज एक लेक्चर आयकतना, सेम ह्याच टॉपिका लेक्चर आयकतना आचार्य दास म्हणून आसा ती, तांगेल धूव एक NGO काम करता आसा, न्यूझीलंड आय थिंक. सो ती डी एडिक्शन जनाक हेल्प करता, डी एडिक्शना भितरी. सो ती सांगता काही ड्रग एडिक्ट्स आसताची, अल्कोहॉल एडिक्ट्स आसताची, तांगेले ओटू तीन वच्चे, तीन काम करचे आनी तांकां सांगचे की वाय इट इज नेसेसरी नॉट टू बी एडिक्टेड म्हणून ती टीच करता तांकां. बट ती कसं सांगता म्हळ्यार हांव वता, तांगेल ओटू काम करता, बट ते 8 hours मिगेल दिसाचें काम जालें पळय ताजे नंतर कंप्लिटली स्विच ऑफ जाता. हांव घरकडेन येता, मिगेल फॅमिली ओटू इन्वॉल्व जाता, मिगेल फॅमिली खातीर कसं जावका तें करता, हांव मिगेल वाजिता, कसं जावका की हांव करता. बट फ्रॉम दॅट मुमेंट हांव त्या मिगेल पेशंट्सा विशीं हांव चड आलोचन करना, चड एसोसिएशन दवरना. मिगेल एसोसिएशन तांगेल ओटू मिगेल कामाचे ते 8 घंटा मात्र म्हणून. इतलें म्हूण निमगेल्यार तांगेल ओटू भायर वच्चा शूर केले, तांगेल ओटू पार्टी करूं शूर केले म्हळ्यार हांवें नेक्स्ट दीस दुखून हांवें एक एडिक्ट जाता. हांव मिगेले चेडूवाले गळ तार कातरच्याक हांव रेडी जाता. इत म्हळ्यार विथ एडिक्ट्स यू ऑल्सो बिकम एडिक्ट. सो हांव प्रयत्न करता की मिगेल तांगेल ओटू एसोसिएशन जस्ट फॉर दॅट 8 hours. ताजे नंतर ना, तांणी कोण हांव कोण म्हाका म्हळ्यार टोटली डिसोसिएट जावचें. आनी मागीर हांव मिगेल फॅमिली, मिगेल कर्तव्य एज अ मदर, एज अ वायफ मिगेल कर्तव्य कसं की हांव तें करचें म्हणून. हां, एमर्जन्सी आयल्यार हांव वता तितलेची. ताजे वयरी 8 hours वयरी हांव तांगेल ओटू एसोसिएट करना. सो दॅट इज वॉट की आमी लायक मायंडेड पीपल, तुमी भक्ती मार्ग आयल्यांची तसले लोका ओटू तुमी एसोसिएट कोरका ना म्हूण जाल्यार कश्ट आसा. इंट्रोस्पेक्शन आपणाकय ना चेक करता राबका, एम आय गोईंग ऑफ ट्रॅक, मिगेले ध्येय कसले, भक्ती मार्ग आयले हांव कसो कोरका, हांवें गुरु महाराजाल कसो इंस्ट्रक्शन आसा. म्हणे तुमी आतां दिक्ष घेयनी जाल्यार ओके, हांव कोणा लागीं दिक्ष घेवच्या लेखत की तांगेल कसो इंस्ट्रक्शन्स आसा पुरो, आनी एम आय डुईंग द रायट थिंग म्हळ्यार आपणाक एक गेज करता रावचें, आपणाक चेक करता रावचें की हांव रायट मार्गा वतस की ना. की नेक्स्ट इज नाम, जप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे युग धर्माची जप कोरका. आनी प्रत्येक कोण कोण आज हांगा सेशन जॉयन केला की हांव लेखता सकटजन जप करता म्हणून. एक माल करता जाल्यार 4 राउंडा वचाची, 4 राउंड करता जाल्यार 8 राउंडा वचाची. अंतू मिनिमम 16 राउंड्स करूंक प्रयत्न करायची. आनी यू वील फील द डिफरन्स ऑटोमॅटिकली. पळय तुमकां
ते मटेरियल डिझायर्स ते अनावश्यक ते उल्लोचस पळय गॉसिप त्या पुरा अंतू तुमकां इंट्रस्ट वता मागीर यू आर नॉट इंट्रस्टेड त्या पुरा नाका म्हाका म्हूण तुमकां ऑटोमॅटिकली दिसता केदन ते जातले तुमी जप केदन मनान केल्यार फुल कॉन्सन्ट्रेशन दिवन केदन आमी जप करता की तेदन मात्र हे पुरे जातले मागीर diligently म्हळ्यार एवरी डे यू हॅव टू फॉलो दिस एवरी डे एवरी सिंगल मोमेंट हे सायमल्टेनियसली हे MIND करतर बुका अशें न्ही की हांव आज ही मायंड एक्रोनिम हे फॉलो करतली 1 घंटे जाले 2 घंटे भितर तुमी विसरली ना इट्स अ कंटिन्युअस प्रोसेस आज केले फाय केले विसरली म्हूण ना इट्स अ कंटिन्युअस प्रोसेस जीवन पर्यंत ते करतर आमकां आणि तू हे एक हांव सांगूक म्हाका इच्छस की आजी ऍक्च्युली श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराज जाले तिरोभाव दिवस आजी सो त्यांनी जन्म येतना त्यांनी ऍक्च्युली जाय जाय म्हूण जल्लेले चेडू त्यांनी तांगेले अण्णा आम्हाक भक्ती विनोद ठाकूर महाराज जाले तांगेले सुपुत्र आशिल्लींची सो जाय जाय म्हूण जल्लेली म्हळ्यार त्यांनी मागून घेतली की म्हाका अशें कशी पूत जावका कोण हुज बी अ स्पिरिच्युअल लीडर म्हूण तशी त्यांनी मागून मागीर हांनी जल्लेले चेडू हांनी आणि ही वॉज नोन एज द लायन गुरू इथं म्हळ्यार सान दुखून तांकां तशी ट्रेनिंग मेळ्ळा तांकां तशी शास्त्राचे तांकां अध्ययन केला तांणी आनी तशी तांगेले कॅरेक्टर तशी स्ट्रॉंग जाला की दॅट ही कूड बी अ लायन गुरू सो आमी कसो शिकूं येता अंतू मस्ती आजकाल आमगेल ना मस्ती वीक पेरेंटिंग जाला आमी मस्ती भित्ताची बिश्टाच्या ना चेडूवांक आजकाल हात उबारो ना चेडूवांक तांगेले फिलिंग्स हर्ट करूं ना त्या पुरा आमी आलोचन करताची बट हे आलोचन आमी करनाच की वॉट इज द स्पिरिच्युअल बॅकग्राऊंड दॅट यू आर गिविंग सकड अशी आसनाची बट वी आर रेजिंग वीक चिल्ड्रन ऍक्च्युली आपणाले धर्माचे विशयू आपणाल शास्त्रा विशयू जन्मा दुखून चेडूवांक आमी सांगून दिवका नॉट बिकॉज की त्यांनी श्लोकास कोट करेत आता आजकल मस्ती कॉम्पिटिशन्स चलता ना जन्माष्टमी आयली की भगवत गीता रेसिटेशन कॉम्पिटिशन चलता सो नॉट बिकॉज ऑफ दॅट की खंय वचून भजन सांगका खंय वचून श्लोका ते आसूं का आमगे शास्त्रांत कसं अस की ते आमी येवका भजन येवका ना म्हूण न्ही बट इट्स नॉट जस्ट फॉर शो ऑफ मिगेल मिनींग ते दुसऱ्यांक दाखोवच्याक की मिगेल चेडूक हे येता न्ही तुमगेले चेडूवाले कॅरेक्टर स्ट्रॉंग करूक स्पिरिच्युअल फाउंडेशन तुम्ही घालेत आणि कोणी नाही थर्ड पार्टी कोणी करूक जायना ते तुमगेले चेडूवाले तुम्ही मस्ती पुरा तांगेले एज्युकेशनल फाउंडेशन स्ट्रॉंग करूक मस्ती पुरा आजकाल टॉयज येता बुक्स येता सान चेडा दुखून पुरा येता सो वाय नॉट मेक देम स्पिरिच्युअली स्ट्रॉंग राईट फ्रॉम द बिगिनिंग कसं लायक त्यावे रूट्स तुम्ही दिनाची इतक म्हळ्यार एक सान एजा दुखून आमी त्या बॅकग्राऊंड आमी केदन दिता की तेदनत मनारी कंट्रोल करूक इजी जाता आमी पुरा मंत्र प्रेयर आयलींची कृष्णा कॉन्शियसनस अंतू सो एवरी डे आमगेल मन आनी आमगेल बुद्धींतू एक नमुने लढाई चलता रावता बट सान दुखून केदना आमी चेडूवांक हे स्पिरिच्युअल बॅकग्राऊंड दिता की तांणी मुखार सून तांकां एक क्लॅरिटी आसता की हा आमगेले बॅकग्राऊंड आमी अशे सनातन धर्म आमगेले इतले ग्रेट आमगेले म्हणून तांकां एक नॉलेज आसता आनी दॅट इज देअर पॉवर त्या फाउंडेशन तुम्ही स्ट्रॉंग दिता ना तांगेले इतले पॉवरफुल तांणी इतले सान दुखून लिडर्स जावन होड जाताची आतां आमगेले कॉन्ग्रिगेशनांतू तुमी पळयताची राधिकाक आनी नळिनी डॉक्टर नळिनी माताजी 2 जन धुव पळयताची सुष्मिता माताजी 2 जन चेल्ले पळयताची स्ट्रॉंग इंडिविज्युअल्स इत्याक म्हळ्यार तांगे बॅकग्राऊंड स्ट्रॉंग जाला तांकां एक भारी लायक फाउंडेशन दिला आन आमाक सो त्या फाउंडेशन दिवचे आनी कोणाकय जायना एक्सेप्ट द पेरेंट्स अँड द ग्रँड पेरेंट्स सो केदन आमी त्या बॅकग्राऊंड सान दुखून दिता की तांगेले मनावेर कंट्रोल एट अ व्हेरी यंग एज ते जाता रावता अनदर एग्जाम्पल आमगेले कोण 2 जन भाव असो की म्हाका टायमार केन्नाय नांव तोंडार येना I will try in the
आता उलयता येवच्या पुरो 2 जन भाव आसाचे पळय त्यांनी फर्स्ट मिडल इस्ट आशिल्ली तेदन दुखून तांगेले अम्मान तांकां एवरी डे एक श्लोक शिकोवचे आशिल्ले सो एक श्लोक शिकोवचे म्हळ्यार बाय हार्ट करून सोडचे सो आतां त्यांनी दोन्ही भावान क्लासेस घेतना इतले लायक कोन्न त्यांनी श्लोक म्हणून इतले लायक कोन्न त्यांनी अर्थ कोन्न दिता ना आमकां तो इट बिकम्स व्हेरी इजी सो त्या बॅकग्राऊंड त्या फाउंडेशन दिवचे काम नम्माले आनी कोणाले न्ही सो मन माइंड दी माइंड म्हणून सांगला पळय त्या माइंड करूक मस्ती एफर्ट घालका पडता अँड द एफर्ट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ इट सेल्फ त्या टाइम दुखून आमी शूर केल्यार माइंड आमी कंट्रोल करूं जाता आनी माइंड मागीर सेन्ससा कंट्रोल करूं जाता सो ते अगेन द माइंड कंट्रोल करूक आमगेले बुद्धी यूज करका लायक रथ चलयतना लगामच वयता लगाम कशी दवरका कशी चलोवका म्हूण कोण करतले ड्रायव्हर रायट सो ते ड्रायव्हर कोण हांगा इंटेलिजन्स सो इंटेलिजन्स आमगेले करेक्ट आमकां आसूं का नॉलेज तेदन ओनली इंटेलिजन्स करेक्ट काम करता सो हे इंटेलिजन्साक त्या बुद्धी खंय दुखून येता फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु आसा पळय तांणी आतां मार्गदर्शन करचें सो एक्चुअली आमकां केदन कळटा पळय आमी हे मार्ग आयलींची की ह्याच मार्ग आमकां मुखार सून वचूका तेदन ताजे नंतर आमी मस्ती टायम घेवच्यानच इमिडिएटली डिसायड करका की म्हाका दीक्ष घेवका म्हणून आनी त्या दीक्ष घेवका आनी गुरुले आश्रय घेवन मुखार सून वचूका आमी मस्ती ना हांव आनी काही शुद्ध जाय न्ही आनी काही थोडी टायम वच्चो म्हण लेखल्यार ते टायम केन्ना येना यू हॅव डिसायडेड की आमी हे भक्ती मार्ग आयल्यांची हेच मार्ग म्हाका मुखार सून वतले इमिडिएटली एक गुरुले आश्रय घेवयाची तुमगेले मन आतां इच्छा येयल्यार पुरो की ना आनी म्हाका एक गुरुले शेल्टर घेवका म्हणले कळले तुमकां हे चित्तांत बसूनच पळय परमात्मा तो तुमकां वाट दाखोवन दिता बट ते आशी हाडाची तुमी मनांत त्या हृदयांत तुमगेले ते आशी हाडात की म्हाका एक गुरुल आश्रय जाय म्हणून म्हळ्यार लायफ चेंजीस एक गुरु केदन तुमकां तुमगेले आश्रय घेता की आश्रय दिता की तुमगे लायफ चेंज जाता तुमकां मार्गदर्शन मेळटा आनी ते आनी तुमी केदन शास्त्र वाजूच्याक शूर करता की ऑटोमॅटिकली हे बुद्धी पळय समजावन येता आनी ऑटोमॅटिकली एक नमुना चेन रिएक्शन ते केदन बुद्धी समजत की मना वयर कंट्रोल करूक तुमी प्रयत्न करताची कंट्रोल करूं जाता विथ कंटिन्युअस एफर्ट आनी केदन मन कंट्रोल आयत की तुमगेली इंद्रिय तुमकां कंट्रोल करूं जाता सो इट्स लायक अ चेन रिएक्शन सो एक हंबल रिक्वेस्ट की तुमी पुरा 4-5 वर्ष दुखून भागवत पुराण ओटूची असोसिएट जावन आसाची हाई टाइम नाव मुखार सून वच्चाची देवाले गुरुले आश्रय घेयाची एक्चुअली डिसेंबर 31 जयंती माताजी आमगेली जय गौरांगी माताजी आनी विनोदवाणी माताजीले दीक्ष घेवन 1 वर्ष जाता पळयता 1 वर्ष जाल्ले तांणी दीक्ष घेवन इशीची बाकी पुराय जनान मुखार सून येवका आनी गुरुले आश्रय घेवका पळयाचे कितले चेंजीस येतला कितले आनंद येता मनांत म्हूण तुमी पळयाची आनी पुरा लायफ गेट सॉर्टेड म्हणटा पळय तशी लायफ गेट सॉर्टेड एक पटी तुमी आश्रय घेया तरी मागीर पुरा सो जस्ट एक ब्रेक घेवया ब्रेक घेवचे फुडें कोणाला भगवद्गीता की हातांत 15th चॅप्टर 7 श्लोका रिसाइट करायचं कोणाला हाता भगवद्गीता की प्लीज प्रोसीड 15th चॅप्टर 7th श्लोका हांव म्हण माताजी श्योर माताजी मम प्लीज मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि
प्रकृतिस्थाने कर्षति. हरे कृष्ण माताजी. ट्रान्सलेशन इवाजिता माताजी. सान बुक हाडल्या मोड बुक. इट्स ओके, इट्स ओके. सो हांव तो कसं सांगता आसा म्हळ्यार पूरा जीव मिगेले फ्रॅगमेंटल पार्ट्स म्हणून सांगता सची देव. आणि कसं लेका आमी हांगा थंय भोंवता सची बिकॉज ऑफ अवर सेन्सस. 6 सेन्सस म्हणून सांगला. इत्याक 5 सेन्स जाल्ले आमगेले दोळो कान त्या पुरा जाल्ले 6th सेन्स मनाक सांगला. सो देव सांगतास की मन ही एक्चुअली एक सेन्सा मणकेची म्हणून आमकां सांगला. ओके. सो आमी हांगा आयलींची कॉन्शियसनेस कशी आमगेले कॉन्शियसनेस प्युरिफाय जाता म्हणून. केदन आमगेली बुद्धी फोकस आयता पळय, केदन आमगेली बुद्धी लायनार येता तेन्ना स्लोली आमगेले कॉन्शियसनेस प्युरिफाय जाता वता. आणि ते प्युरिफाय जातना आपणे आप ते जपा एक आनंद येवच्या शूट जाता. इट कॅन बी वायस वर्सा ऑल्सो की जपा केदन आमकां आनंद येवच्या जाता की एट द सेम टायम कॉन्शियसनेस प्युरिफाय जावच्या शूट जाता. एज आय टोल्ड इट्स लायक अ चेन रिएक्शन. एका नंतर एक जाता वता, सायड बाय सायड जाता. सो शास्त्र वाजूच्याक इंट्रस्ट येता. आणि ह्या पुरा जाता आसतना आमगेले ते लॉस्ट कनेक्शन आसा पळय देवा लोटू भगवंता लोटू आमगे लॉस्ट कनेक्शन वापस आमकां अर्थ जाता न्ही, ते वापस लिंक जाताचे आमी. लायक मोबायल चार्ज करता जाल्यार इलेक्ट्रीक एक पॉयंट आवट वायर लागून आमी कनेक्ट करता पडटा पळय, ते लिंक जाय. तशीची आमकां एक लिंक जाता. ते लिंक एक्चुअली केदन जाता गो तसो भगवंता लोटू. केदन तुमी गुरुला आश्रय घेता की तेदनाची कृष्णा लोटू एक लिंक जाता. दॅट्स वाय अगेन अँड अगेन हांव सांगताच की मुखारसियाची दीक्ष घेताची म्हणून. इत म्हळ्यार तुमी ते एक लिंक आयलींची, तुमी परंपरेंत आयलींची, मागीर ते भयना. कशी जाल्यार कोण जाल्यार आमकां उबारनो म्हळ्यार आमगेले गुरू आमकां उबारनो मुखारचो व्हरताची. बट दॅट लिंक पळय इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते लिंक ना जाल्यार कशी मुखार सरचे. सो अगेन कोणा लागीं भगवद्गीता आस की चॅप्टर 3 43 श्लोका वाजयाचे. नावे कोणा लागीं? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जी. दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम माताजी. एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्. हा हरे कृष्ण माताजी ट्रान्सलेशन सांगता हांवें इफ पॉसिबल. सान बुक धरला माताजी हांवें. माताजी हॉट एक बुक. हॉट ना वाजयाचे. हॉट बुक का म्हणतात ना. कोणा लागीं आस माताजी कंची टेक्स्ट या सांगाची. Which Third text chapter. chapter? Third chapter. 43. 43. Okay, hold. ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ. 43 English ಅನ್ನ. Okay. Thus knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence, O mighty armed Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust. Hare Krishna. सो केदना आमगेले इंटेलिजन्स लायनार येता पळय, मायंड कंट्रोल जाता. आनी केदना त्या जाता की सेन्सस कंट्रोल येताची. आनी ह्या पुरा केदन जाता की तेन्ना आमी ट्रान्सेंड करूं जाता. ट्रान्सेंड म्हळ्यार एक स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्मान तूं आमी मुखार सोन वच्चाक जाता. सो एज आय टोल्ड चेन रिएक्शन एका नंतर एक जाता वता. ओके. सो एक सेकंड. सो हे हायरार्की कशी म्हणून अगेन भगवद्गीता चॅप्टर 3 42 तू हे क्लियरली सांगला. सो ग्रॉस बॉडी पशी वयर खंयचे सेन्ससा पशी वयर कोण आसूं का मायंडा पशी चड पॉवरफुल कोण आसूं का इंटेलिजन्सा पशी सगळ्या पशी वयर आसचे सोल. आनी सोला पशी सगळ्या पशी वयर कोण आसचे परमात्मा. युजली आतां कसं जाता गो तसं आमगेले डायरेक्शन आमी उल्ट करून घेतला. परमात्माले भगवंताले
आमगेले रोल ना आमकां मनांतू वचना एक्चुअली की परमात्माल्यानी आमगेले कसं कनेक्शन म्हणून आमकां मना वचना. मागीर कसं म्हळ्यार आमगे लस्ट आनी डिझायर्स आमगेली ग्रॉस बॉडी आमी चड महत्व दिताची. युजली कोणी तुमकां लायक कोणी तुमकां इम्पॉर्टन्स दिना, कोणी तुमकां रेस्पेक्ट दिना जाल्यार आमकां कोप येता ना. इत म्हळ्यार आमगेले शरिराक तांणी इम्पॉर्टन्स दिनी म्हणून आमकां कोप येता, रायट. त्या कोपान मागीर आमी कसकी कोन्न वताची. बट आमगेले डिझायर्स अशी पशी एज आय टोल्ड अर्लियर की केदना आमगेले डिझायर्स आसता की मनांतू तेदना आतां सेन्सस एक्टिवेट जाताचे. सो हे फुल डायरेक्शन सोल शूड बी एट द टॉप. बट आमगेले डिझायर्स निमती कसं जाता हे इन्वर्टेड जाता. आमगेले बॉडीक आमी चड इम्पॉर्टन्स दिताची. सो बॉडीक आमी चड इम्पॉर्टन्स दिताची तर त्या प्रकार सेन्ससय काम करता, आपणाले काम शूर करता, दुर्बुद्धी त्या शूर करता. सो हे केन्नाय सोल शूड बी सुपिरियर टू इंटेलिजन्स. इंटेलिजन्स शूड बी मोर पॉवरफुल देन द माइंड. बट कसं जाता म्हळ्यार आमगेले इंद्रियाक चड पावर म्हणल्यार आमी चड ताका पावर दिवन आसची आत्तारी. सो इंद्रियान सांगेल तशीची आमी उडतं राबच्याची, हांगा थंय करून आमी उडतं राबताची. सो आमी कन्क्लूड करुया न्ही. सो हे चॅरियट या शब्द घेवन तुम्ही लेक्चा पुरो प्रतिपटी माताजी एक ना एक एक्रोनिम घेवन येता. म्हाका हे ना भारी इंटरेस्टिंग लागता. हे एक्रोनिमान हे वर्ड्स आवट खेळचे न्ही म्हाका भारी म्हाका प्रीती म्हाका. सो हांव कसलेपणी अशी पुरा करता राबता. सो सी म्हणल्यार कसले आमगेले जिवनांतू सी एच कसले ऑब्वियसली चॅन्टिंग. हरी बोल. सो सी इज फॉर चॅन्टिंग. हे जपा महत्व पळय ते एक्सपिरियन्स करपा शिवाय हांव सांगल्यार ते ताजे कसले मोल ना, एक्चुअली कसले यूज ना ताजे. बट आतां सपोजींग 2000 फुडें आनी तुमी आपणाले तुमी कशी आशिल्ली 2000 फुडें. नो आय एम एज्युमिंग की 2000 देखून तुमी भागवत पुराण कोंकणी आयल्यांची आनी रेग्युलर क्लासेस जॉयन केला म्हूण आय एम एज्युमिंग. सो ताजे फुडें तुमी कशी आशिल्ली आनी आत्तां कशी आसाची म्हूण तुमी तुमकांची एक इवॅल्युएट करायची. एंड दॅट चेंज इज ओन्ली बिकॉज ऑफ चॅन्टिंग. ते जपा पावर आसा पळय ते सांगल्यार कोणाकय कळचे न्ही, एक्सपिरियन्स करून मात्र कळचे ते. नेक्स्ट इज एच फॉर हियरिंग. शास्त्र वाजूचे, शास्त्रा विशय आयकुचे. ताजे निमती म्हळ्यार शास्त्रा विशय आयकुच म्हळ्यार देवाले विंगड विंगड लील कसले म्हणून आमकां कळकाची. तेदन कोणाले विशय कंप्लीट केल्यार न्हू आमकां तांगेले आकर्षण जाता, आमी तांगेले आनीकय लागीं वताची. हांव एक म्हगेले चेडवांक जो म्हगेले भक्तिवृक्षा मेंबर्साक एक अपास एक पॉयंट सांगू वचून. मोस्ट ऑफ अस आमगेले अरेंज मॅरेज जाला. आमी वाडीक न्हू येतना बामण कसले इत्ते म्हूण एक दोन पाटी मेळ्ळे हांकां की. बट कोणालेय विशय कळका जाल्यार तांगेले उठू राबून कळचेत. म्हळ्यार आमी भायर खंय मेळटाची करताची दॅट टायम वी शो ओन्ली द गुड सेल्फ ना. हांव कित लायक म्हूण दाखयतले. बट ते रियल आमी कसले म्हूण एक मनशा कळचे केदना ओट्टू राबतना कळचे. सो ओट्टू राबतना कशी कळचे ते एक दुसऱ्याला सेवा करून. लायक इन माय इन्स्टन्स वर्किंग न्ही आशिल्लें हांव वाडीक जावन वतना. सो कसं करचें, घर क्लीन करून दवरचें, रांदप करची की बामणान टायर्ड जावन येतना एटलिस्ट ताका फ्रेश फूड मेळटा सो ताका जावकाशील करून दवरचें की टायर्ड जावन येतना एटलिस्ट खातना फ्रेश फील करतलो की रिलॅक्स जातलो. तशी घर नीट करून दवरचें. येतना कोणाकय अशी आंगा थंय पळोवन आसतना पळयल्यार कोणा जाल्यार एक नमुने बेळसाण येता, ह्यो घरा आयले कित्याक हांव म्हूण दिसता. घर नीट करून दवरचें. सो आनी बामणान कामां वचचें कसलें हांव घराक लायक म्हगेले बायलेक म्हगेले चेडवांक आशिल्लें पुरा सूख हांव दिवका म्हूण कामां वचचें. सो बोथ आर सर्विंग ईच अदर आनी तशी ते लव डेव्हलप जाता. ते जस्ट फिल्म्सा आनी आय लव यू दाखोवचे न्हू. दॅट इज ऑल लस्ट एक्चुअली. इट्स नॉट लव. एक दुसऱ्याक सेव करून ते प्रीती कसं असगी दॅट इज एक्चुअल लव. सिमिलरली देवाल ಬಗ್ಗೆ आयकतना
केदन आमी सेवा करता की देवाले केदन आमी जप करता तेदन आतां प्रीती ते डेव्हलप जावचे आनी तातूंत एक मुख्य अंक कसो जाल्यार आयकुचे क्लासेस आयकूंक आमी जप करतना आमी आमगे वॉयस आयकुचे एक्चुली गुरु महाराजाले लेक्चर आयकतना म्हणटा आशिल्लीं की तांकां हांवें फुडें कोट केला की तांगेलें मन लागना आशिल्लें जपांत मन डिस्ट्रॅक्ट जाता आशिल्लें मायापुरांत हेवेय करूं तेवेय करूं म्हूण तांणी श्रील प्रभुपादाक म्हणून म्हणटाची की म्हगेलें मन लागना महाराज गुरु महाराज कसो करता हांव तांणी म्हणटा की जोर 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 जप करी तेन्ना आपणाक मन लागता सो तांणी जोर जोर जप करूं शूर करताचे बट कसं जाता बाकीचे नाशिल्ले पुरा डिस्टर्ब जातात की इतलो जोर गवजी घाल कसला चॅन्ट करता सामकें मन लागना म्हणून सो तांणी गार्डना वचून बसून जप करूं शूर केलें नाजाल्यार कोण खंय आसना की थंय वचून जप करूं शूर केलें देन ही वॉज टेलिंग की ओवर अ पिरियड ऑफ टायम म्हगेलें मन अशी ट्रेन जालें की कोणी म्हगेल लागीं बसून जप करता आसा हांव तांगेले स्वर आयकतना म्हगेलें मन तांतूंत लीन जावन वता आशिल्लें पण म्हगेल लागीं बसून जप करता आसतना म्हगेलें मन तांतूच म्हाका आनी कसलें आयकपना एक हॉलांत बसून आसाची कितलीं जन बसून आसाची कसकी डिस्कशन चलता आसा म्हगेल लागीं बशिल्ले मनीस जप करता आसत जाल्यार म्हगेलें मन त्या जपांतू वता आनी कसलें म्हाका आयकपना सो इमॅजीन तशें जावका आमगेलें पावर ऑफ जप आनी आमगेलें कॉन्सन्ट्रेशन आनी आमगेली हियरिंग एबिलिटी पळय तशी आमी चॅनलायज करता तशी आमी आमगेलें मन एक कंट्रोल करून हाडटा आमी नेक्स्ट इज एसोसिएशन विथ डेवोटीज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट हांव ऑलरेडी सांगून जाला की लायक मायंडेड पीपल ओटूची आसल्यार मात्र भक्त जनाल ओटू आसल्यार मात्र आमी भक्ती मार्गा मुखार जावेत म्हळ्यार न्हिल्यार भारी कश्ट म्हळ्यार विंगड विंगड जनाले विंगड विंगड इंट्रस्ट आसता त्या इंट्रस्ट आवटू तुमी चमकल्यार तुमगेले कसो वाट म्हणून तुमी विसरून वताचे सो व्हेरी इम्पॉर्टंट नेक्स्ट रेन युअर माइंड आपल्या मनाक कंट्रोल करायची कशी कंट्रोल करचे विथ द हेल्प ऑफ युअर इंटेलिजन्स आणि बुद्धीन आपल्याला माइंड कंट्रोल करायची नेक्स्ट इज ऑफर ओबेसेन्सेस कोणाक भगवंताक वैष्णवाक मालगड्यांक सगळ्याले आशीर्वाद मागू घेयाची आणि ते एक सान हांव इन्स्टन्स सांगूक प्रयत्न करता आमी देवस्थानां वताची त्या देवाल मुर्ती आसा पळय ते तांतूं कितले पावर आसा म्हूण आमकां अर्थ जायना आमी युजली वताना एटलिस्ट इन माय केस आमी वताना आमी पळोवचे कितले चंद दिसता आसा देव कितले चंद ड्रेस आसा कितले फुलां मारले पळय ते दॅट इज हाव आमगेले मन आसता बट ते एक्चुअल देव कसले तोय म्हाका पळयता आसा ताकाय खूश मेळटा आसा त्या पुरा म्हाका येना सो आमगेले तशी आमगेले कंडिशनिंग तशी जावंक गेला की आमी वचचे जाल्यार देवाक देव चंद दिसता आसा कितले कितले चंद कापड पळय 13 वेळार अशे सुमार जातात आमकां त्या खुशी येना की देव स्वयं भायर येता आसा आमकां मेळूक म्हूण त्या फिलिंगा पाशी चड कोण कसो न्हेसला आज कसो प्रसाद ताजे वयर आमी डिस्ट्रॅक्ट जावन वताचे सो रिसेंटली गुरु महाराज हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज पालघर आयल्यांची मुंबई 2 दीस फुडें थंय नवं टेम्पल जाला न्हू थंय आयलींची सो कालचे लेक्चरांत तांणी सांगता आशिल्लीं की प्रती एक देवस्थानांत कोण देव बसला पळय तो विंगड विंगड मिरेकल्स करता राबता हांगाय कसले ना कसले मिरेकल्स चलताच कितकी सो ते प्रती एक तुमी डॉक्युमेंट करो का एक बुकांत पुरा बरोवन दवरका आनी पुरा जेन्ना कळका की कसले मिरेकल्स हांगा चलता आसा म्हणून सो डोंट फॉरगेट टू डॉक्युमेंट एवरीथिंग म्हणून तांणी क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिला पालघर टेम्पलांक आनी ते तांणी सबस्टॅन्शिएट करूंक तांणी राजापूर जगन्नाथ मंदिराचे एक एग्जाम्पल सांगले एक्चुअली ते सांगतना म्हाका पुरा पळय हिंदींत आमी सांगताची रोंगटे खडे हो गए तशी म्हाका जाल्लेले सो आय एम शेअरिंग हियर विथ यू सो राजापूर जगन्नाथ मंदिरांत एक मुस्लीम आयलो दर्शन घेवच्याक सो देवस्थाना कोण आयल्यार कोणाकय आमी बार करनाच की येवच्या ना कोण जावका की येवेत दर्शन घेवेत सो आयलो तो दर्शन घेतले पुजारीन बाकी सगळ्याक एक अशी प्रसाद दिता आशिल्ली की त्या पुजारीन हे मुस्लिमाल हातांतूय प्रसाद घालून सोडले
कोप आयले भयंकर कोप आयले आनी काण ताण उडोवन सोडलें नेलारी म्हाका तू प्रसाद दिल्ले वे तू कशी तू प्रसाद दिल्ले तुगेली कसं देव देव म्हणटा तुम्ही कसं ये पुतला म्हळ्यार एक स्टॅच्यू ये आनी कसं ये म्हणून पुरो उरलेत तेन्ना पुजारी सांगता वय वे जाय तर तू वस हांग दुखून आनी उलोवचें न्ही आर्ग्यू करचें नाका हांग दुखून वस म्हूण सांगता नेक्स्ट डे पळयल्यार वापस तो येता वापस येता तो आनी पुजारीक एक्सपिरियन्स जाल्ला पळय ते दुसतो प्रसाद दिवच्या वचन सो यो वचून यो मनीस वचून सांगता की म्हाका प्रसाद दी म्हगेल्या हाता घाली म्हाका पिशा पडला तू कसो पिशू वे तू काले म्हाका इतले पुरो सोन चमकलो आज पास म्हाका प्रसाद दी म्हणतो हांव दिना तुका प्लीज म्हाका प्रसाद दी म्हणून तो भीक मागता पळय तशी मागो शूर करता इत्ते म्हळ्यार ताका स्वप्न आयिल्लें काय या पळय राबल्या पळय आनी मिगेल स्वप्न आयिल्लीं काल रात्री आनी ती येल्लो कापड नाशिल्लें पळय ती सांगता आशिल्ली हक्क पळय ह्या मनशाक घालून मारयाची ताणें प्रसादा आवट अशी केला ताणें घालून मारयाची ताका तेन्ना तो काळेस पळय तो राबून काळ आशिल्लो तो म्हणालो आसा हॉड ना आसा तागेले फर्स्ट एक मिस्टेक आशिल्लें ती म्हणाली ते अपराध केले नाही 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 फर्स्ट मिस्टेक ताका गोत ना ताका सोडी ताका मारचें न्ही नाका सो म्हाका प्रसाद खावका सो इमॅजिन ते आम्ही लेखताची की देव थंय राबला म्हणून आम्ही लेखताच न्हू तो त्या मुस्लिमान बदक की लायक केल्ला आसतलें की ताका स्वप्नान तूं देवाल एक देवान दर्शन दिल्लें स्वयं दर्शन तेवे कोण जगन्नाथ बलदेव सुभद्र तिन्नी जन येयलीं तागे स्वप्नान तूं आनी ओके एक सुभद्रा माताजीन ताका बिश्टायलें बट एटलिस्ट दर्शन तर मेळ्ळें आनी कृष्ण कितली करुणामयी पळय इतलो व्हड अपराध केलेले आसा ते एक चुकी न्हय आसा म्हणून सांगून ताका माफी दिल्ली सो इमॅजिन कराची आमगेली देव कितली करुणामयी आम्ही मस्ती पुरा केला कितकी ताजे खातीर कलियुग आत्तार आमी हांगा पोवन आसाची गोलोका वापस वचची न्ही जाल्यार देव कितली करुणामयी आसा एवरी डे कसकी नमुना मिरेकल करून आमकां सहाय करता आसा आमकां हेल्प करता आसा आमकां मुखारसून वच्चाक आमकां हेल्प करता आसा आमकां गोत्ततार आसना आमकां सो देवस्थाना वतना आपणाल घरान तूं पोटा मुखारी दंडवत की पंचांग प्रणाम की नित्य सकाळनी सांजे कितली पटी जत की प्रणाम करू काची नेक्स्ट इज ट्रान्सेंड सो आम्ही या पुरा करता राबल्या कसं जाता ये भौतिक लोका दुखून आम्ही स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्म गोलोका वच्चे टिकेट आमकां मेळटा इंडिगो फ्लायटा टिकेट मेळटा की ना की गोत ना जाल्यार गोलोकाची टिकेट आमकां खंडीत मेळटा केदां आमी गुरूला आश्रय घेताची आनी ह्या पुरो आमी स्टेप्स करता राबता की आमकां आरामेर आमकां गोलोकाचे टिकेट मेळटा बट एफर्ट्स आमी घालत आनी कोणी न्ही हरे कृष्ण कोणाकय मुगेले उतरान कसले कष्ट दिला जाल्यार कसली चुकी जाली जाल्यार म्हाका क्षम करायची हरे कृष्ण हरि बोल